नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। काँग्रेसीन हात वयर केल्ल्यान भाजपाच्या आयतेच फावले राज्यसभे खातीर तानावडेची जावे बिनविरोध निवड। सोनसोडेवेल्या 10,000 मेट्रिक टन कोयराचो विलो लावपाक ना उपाय येवजण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची उच्च न्यायालयात म्हायती। राज्यसभा वेंचणुकी वेल्यान काँग्रेसी मदीं संभ्रम, उमेदवार दवरचो की ना अजूनय जालो ना निर्णय। जयेश चोडणकर मरण प्रकरणात दुबाविता आड खुनाचो गुन्यांव, पोरणे गोंय पुलिशेचो निर्णय। सरकारा मदीं फूट घालप हे विरोधकांचे कामूच म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय। आनी कासावले चिरे खणीत बुडून विद्यार्थ्याक आयले मरण, दोग इश्टां वांगडा खणीचेर गेल्लो पेंवपाक। आता खबरो विस्तारान। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेची गोयच्यान राज्यसभेचेर निवड जाल्ल्यात जमा आसा। तानावडेन दनपारां अर्ज भरतकीर विरोधी पक्ष फाटीं सरले। तानावडे आड उमेदवार उबो करचो की हे विशीं तांचे मदीं अजूनय एकमत जाल्लें ना। 8 आमदार फुटिल्ल्यान काँग्रेसीक राज्यसभा वेंचणूक लडोवप धर्मसंकट जावन रावला। विरोधकांची संख्या फक्त 7च आशिल्ल्यान राज्यसभा वेंचणुकेंतल्यान भायर सरपूच सामकें असो निर्णय विरोधकांनी घेतलो। आज हांवें राज्यसभेचो गोंयच्यान उमेदवारी भरलेली आसा आनी ताका लागून हांव म्हजें नांव दिल्ली डिक्लेअर केलें। त्यामुळे आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो अत्यंत आभारी आसा, कारण तांच्यांनी म्हाका एक राज्यसभेर वचपाची एक संदी दिल्ली आसा आनी आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा। आमचे सगळे आमदार भारतीय जनता पार्टीचे तशेंच अपक्ष आमदार सपोर्टींग आमदार हे सगळ्यांच्या उपस्थितीन आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। आमी सगळ्याच जाणां कडेन, कारण राज्यसभा ही एकच उमेदवार आसता आनी त्यामुळे गोंयांक रिप्रेझेंट करता, त्यामुळे आमी सगळ्याच जाणां कडेन उलयतले। हांवूय उलयतलो आनी आमचे मुख्यमंत्री जे आमचे कडेन आमच्या सपोर्टाक ना त्या सगळ्या आमदारां कडेन आमी उलयतले। राज्यसभा सिटा खातीर एका सिटा खातीर गोंयच्यान आज नॉमिनेशन फायल करपाक भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे हाजें नॉमिनेशन आमी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन फायल केलां। आमच्या बरोबर आमचे सपोर्टींग पार्टी MGP पार्टीचे सुनील ढवळीकर तांचे लिडर आमच्या बरोबर आशिल्ले। इंडिपेंडंट MLA आमचे डॉ. चंद्रकांत शेट्टी, अलेक्स रेजिनाल्डो आनी आंतोन बाज हे तिगूय जाण आमच्या बरोबर आशिल्ले। ऑल टुगेदर 40च्या स्ट्रेंथीन 33 म्हणजे BJP प्लस MGP प्लस इंडिपेंडंट हे तीन 33ची स्ट्रेंथ आमच्या बरोबर आसा आनी आज आमी सगळ्यांनी वांगडा येवन बाब सदानंद शेट तानावडे हांचें नॉमिनेशन फायल केलां। आमकां खात्री आसा की भोवमतान आमी पोस्ट जिखतले। आमी त्या खातीर हांव इन एडवान्स सदानंद शेट तानावडे हेजे गोंय सरकारच्या वतीन अभिनंदन करता आनी सगळ्या जाणांक आव्हान करता की मोठ्या भोवमतान एकमतान सदानंद शेट तानावडे हांकां गोंयच्यान राज्यसभेचेर निवडून दिवं। ऑपोजिशनाक तुमच्या हितून सपोर्ट करता कॉन्फिडन्स आहा? आमी ऑपोजिशनाक सांगता की तेंच्यांनी सपोर्ट करचो आनी ऑपोजिशनाक आव्हान करता। एक तर्फी जाताली म्हणटा निवडणूक तुमी आमी कांयच म्हणना, आमी ताका आव्हान करता, आमी ताका रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी बी तेंको जो आसा वो आमी जो उमेदवार उबो केला ताका तेंच्यांनी सपोर्ट करचो। सोनसोणे वयले 10,000 मेट्रिक ट्रक कोयराचो विलो लावपाक सध्या तरी कांय उपाय येवजण ना अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उच्च न्यायालयाक दिली।
दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारात दनपरां वचून सोनसोड्या वयल्या कोयराची पळोवणी करून प्राथमीक अहवाल गोंय खंडपीठांत सादर केला. बुधवार मेरेन उपाय कितें तें सांगपाची अशी मुजत सरकाराक दिल्या. राज्यसभेच्या वेंचणुके खातीर अर्ज भरप चालू आसा. भाजपा कडल्यान सदानंद शेट तानावडेन अर्ज भरलो, पूण हालींच 10 आमदार शेणोवन बशिल्ल्या काँग्रेसीक राज्यसभा वेंचणुकेक उबे रावप हें आव्हान जावन रावलां. संख्या कमी आशिल्ल्यान रावप काय ना अशें धर्मसंकट काँग्रेसी मुखार उबें जावन रावलां. काँग्रेसीच्या रणनितीचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाक विचारल्यार पळयात ताणें दिल्ली जाप. Definitely, as one united opposition, I think that it should be the flavor of the season that assembly before pro-Goa, pro-Goan issues will be taken, and we are definitely sure that we will expose this government. All the MLAs are together to expose the wrongdoings of this government, because it is what we have to do. As opposition MLAs, this is what we have to do. We cannot flirt with the ruling benches. We have to oppose what is not in the interest of Goa. And definitely, you will see that whatever said and done, that all 7 of us will be together opposing this issue. Any Rajya Sabha? Now see, regarding the Rajya Sabha, we have looked at the electoral and all the options. There are some rules in the house, so definitely by today we have all decided that we will come to one conclusion. We will try and come to one conclusion, because it is the need of the hour. We have to unite and show a united face, and definitely by the end of the day we will definitely come with one conclusion, and we will decide. It is a foregone conclusion that they've got 33. So definitely by today evening, looking at whatever possible, what is possible as per the rule, we will look at it and we will definitely tell you all by today. शिमला गाडी पार्किंगे वेल्यान जाल्ली वादावादी टॅक्सी कार जयेश चोडणकराच्या आंगलट आयिल्ली. हो अपघात की घातपात हें कळपाक मार्ग नाशिल्लो, पूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाच्या अहवाला उपरांत हो घातपातूच आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयिल्लें. निमाणे कडेन पोरणे गोंय पुलिशेन ह्या प्रकरणात दुबावीत कृपेश वळवयकर आनी IRB पुलीस प्रितेश हणकणकारा आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केला. दुबावीत प्रितेश हणकणकार 48 वरां परस चड पुलीस बंदखणीत राविल्ल्यान ताका सेवेंतल्यान निलंबीत केला. सरकारा भितर फूट घालप हें विरोधकांचें कामूच, पूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे आपापल्या खात्याचे मंत्री जावन रावल्यात. देखून विरोधकांनी फूट घालपाची गरज ना. जेन्ना मुख्यमंत्री उलयता आमचे भितर फूट ना म्हणून तोच सिद्ध करता की खऱ्यांनीच राणे आनी ताच्या भितर फूट आसा. गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसायान टोमणो मारला. ओपोजिशनान सगळ्यांक एक्सपोज करप हें ओपोजिशनाचें काम. कोणाची बरी घालता ताज्यान विश्वजीता म्हणून. विश्वजीत म्हणटा तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. प्रमोद सावंत म्हणटा तो चीफ मिनिस्टर फॉर फायनान्स. अशें आसा तांचें. सो तांचे भितर फूट घालपाचें कितें उरलें? ते सगळे चीफ मिनिस्टर एकामेकाचे पोर्टफोलियोचे. तांचे कशें सारकें विस्तारान तुका एसेंब्लीन सांगता हांव. पूण तांचे भितर जर फूट घाल्ले आमी घालूंक शकता जाल्यार आमी व्हडले पावरफूल जाले मरे. आमी तितले पावरफूल आमी ना. तितले जर पावरफूल आशिल्ले जाल्यार 7 आसून आमी जिखता म्हणून सांगपाचें आमी राज्यसभा. आमी जिखूंक शकना, कित्याक आमचे कडेन देव उलयना आनी देवा कडेन आमी उलयना. आमी सुशेगाद जमनीर आहा, पांयांक जमनीर तेंकून आहा, आनी आमकां वस्तुस्थिती कितें आहा ती खबर आहा. एक मात खरी खबर की जेन्ना मुख्यमंत्र्याक सांगचें पडटा की आपले कलिगा बरोबर आपूण बरो आसा म्हणून, हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ तो बरो ना. पॉलिटिक्सान हय म्हूण सांगप म्हणल्यार ना. हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसूंक जाय. हें श्री गणेशा राजकारणाची. दुसरें, कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा तो कॉन्सेप्ट जो आसता तो मुख्यमंत्री सांगता ते सगळे उलयतात अशें आसूंक जाय. हें जर तांच्या सरकारान ना, हो बुजगावण्यांचो सरकार हो दवरले हांकां हय सायबा करपाक. डिसिजनां वयर जाता हे हय सायबा करतात. तो सरकार गोंयांत चल्ला. वास्को शांतीनगर वाठारांतले अनिल चौहान ह्या 16 वर्साच्या भुरग्याक कांसावलेच्या चिऱ्या खणीत बुडून मरण आयलें.
तो आपल्या शाळेंतल्या 2 भुरग्यांबरोबर खणीत पेंवपाक आयिल्लो. अनिल बुट्टा तो पळोवन ताच्या इश्टांनी पुलिसांक आनी थळाव्यांक लोकांक आपयले. उपरांत थळाव्या लोकांनी अनिलाची कूड भायर काडली. एक्चुअली 3 भुरगे हिंगा न्हांवपाक गेल्ले. तेतून ते तिगांय भुरग्याक स्विमींग येना एक्चुअली. एक भुरगो भितर बुडलो डायरेक्ट. तातूंत म्हाका अशें फोन येयले, हांव येयलो, हांव तेजी बॉडी सोदपाक गेलो. एक्चुअली तेजी बॉडी म्हाका मेळपाचीच नासली. ते खूब डीप आहा ते भितर 10 फीट ते 10 फीट मायज डीप आहा ते. आनी आतां पावसाचें सिजन. हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळे यंगस्टर भुरग्याक, प्लीज तुमकां सिर्फ स्विमींग येना जाल्यार अवॉयड कराचें ते. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पूल पार्टी या, तशें थिंगा वचा. अशें ते हे आहा पळय वॉटरफॉल बी वचनाका, कित्याक हिंगा खूब आहा. तुमी कितेंय करतले मागीर फॅमिली ते सर्वायव करता. सो प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. आप पक्षा कडेन बहुमत नाशिल्ल्यान राज्यसभेचे उमेदवारी अर्ज भरपाक आमकां शक्य ना. गोंयकारांनी निवडून दिल्ले काँग्रेसीचे 8 आमदार जर उडी मारून भाजपान वचूंक नाशिल्ले जाल्यार आमी तांकां तेंको दिता आशिल्ले, अशें आपाचो आमदार वेंजी म्हणटा. राज्यसभाक वी डू नॉट हॅव द नंबर्स. राज्यसभाक लोकांक एक अवेअरनेस करपाक कळपाक बरें. राज्यसभाक जोरी तरी एनी पार्टी जोरी तरी रिप्रेझेंटेटीव घाता, कोणूय आम आदमी पार्टी घाता जाल्यार पयलीं सद्याक आमकां वी नीड टू हॅव 10% आसपा जाय. म्हणजे 10% MLAs आसपा जाय. सो 10 MLA आसपा जाय आमचे कडेन. आमी जोरी तरी राज्यसभा पार्टी मेंबर घालतलो जाल्यार. सो दीस इज द रिक्वायरमेंट कळ्ळें. सो जोरी तरी हो रिक्वायरमेंट आमचे कडेन पयलीं सद्या फुलफील जायना. सो फुलफील जायना म्हणटरी वी आर नॉट एबल टू गोईंग टू पूट एनीबडी ओवर देर. नाव जॉयंटली घालपाक जाल्यार जॉयंटली घालपाक एक कन्सेसीस जावपा जाय. सो तेंय आमचे कडेन तें इट इज नॉट गोईंग टू मॅच. पूण आज जरी तरी 8 जाण जे काँग्रेसा उडी मारून गेले BJPक, ते जरी तरी आज काँग्रेसान दवरले जाल्यार आज हें जाता आशिल्लें. देन वी कूड हॅव पूट अ कॅन्डिडेट. टुडे इवन काँग्रेस कॅनॉट पूट अ काँग्रेस मेंबर एज अ दीस बिकॉज दे डू नॉट हॅव 10 MLAs. एवरी वन शूड हॅव 10 MLAs. आज गोंयकारांनी 10 MLA हांकां दिल्ले. देवर 11 ऑफ देम. 8 जाण गेले. आज जर तर ते 11 जाण आशिल्ले जाल्यार एक काँग्रेसाचो घालपा जाता आशिल्लो राज्यसभाक आनी वी कूड हॅव ऑल सपोर्टेड. सो दीस इज द डिफरन्स. आज हें कळपा बरें लोकांक. ह्यो बारीक वस्तू कोणाक केन्ना एक्सप्लेन करना आशिल्लो. ताका लागून आम आदमी पार्टी इज द ओनली पार्टी दॅट इज पीपल सेंट्रीक. लोकांक इन्फॉर्मेशन जावपा जाय सारकें. आज जर 11 आशिल्ले काँग्रेसाचे जाल्यार काँग्रेसाचो आज एक उमेदवार कसो आमी राज्यसभाक एक तेंको दिवपाक आमी घालपा जाता आशिल्लो. सो दॅट वी कुडंट हॅव लेफ्ट दीस इलेक्शन्स गो जस्ट लायक दॅट. बट दीस इज द प्रॉब्लम टुडे बिकॉज नोबडी इज एबल टू अंडरस्टँड ऑल दीस थिंग्स आनी मागीर लोकांक फोटोय वयता. सो टुडे वी हॅव टू ऑल एब्स्टेन फ्रॉम participating in these Rajya Sabha elections, and yes, we do not have the numbers. मडगांवच्या SG पिडये नुस्त्या मार्केटाच्या कुशीक आशिल्ल्या शेतांनी कांय हॉटेलकार कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून थंय कोयराच्यो राशी जाल्यात. कुशिल्ल्या ह्या कोयराचो हळसिकावणो वास मार्केटांत नुस्तें विक्रेत्यांक आनी गिरायकांक येता. पालिकेचे कामगार दर दिसा डस्टबिनांत उडयल्लो कोयर भरतात, पूण शेतांनी आशिल्लो कोयर तसोच आसता, अशें SG पिडये नुस्त्या मार्केटांतलीं नुस्तेकारां सांगतात. तशेंच शेतांनी उडयल्लो कोयराच्यो राशी काडच्यो अशी तांणी मागणी केल्या. ती म्युन्सिपालिटी वखता म्हळ्यार कितें जाता ते सकाळ गाड्यो येयली न्ही लेट ते हॉटेल बी आहाय ते खंयच कसाय उडयताय म्हूण जाणतो. आमगे इतली मार्केटां ना. इतली मार्केटां गार्बेज ना. फकत कटिंगां जाता. कटींग नुस्त्याची मार्केटां म्हणटा आमी कांय कोण आय नुस्त्या आनी हॉटेल खंय आहाय न्ही ते हाडटाय आनी उडयताय. आतां सकाळ गाडी गेली ते नंतर आनी उडयताय. काय ती कोण व्हरतलो ती फाल्यां पडली तेन्ना म्हळ्यार ती मेस जाता. सुणे येताय गोरू येताय सगळे कोण उडयताय.
मागीर बुरशीं जाता जे वता ते सकाळ फुडें आयले सकाळच्याक आयले रात कितें न्हांवपा न्हांवून बी त्या तेन्ना बेस्ट. सध्या बेतूल किल्लो सरकाराच्या ताब्यांत ना आणि ह्या किल्ल्याचो जागो सरकाराच्या ताब्यांत घेवपाची तयारी चालू आसा. हो जागो सरकाराच्या ताब्यांत घेतले उपरांत पुरातत्व खातें बेतूल किल्ल्याच्या उदरगतीच्या नदरेन पावल उबारतलें आनी 6 म्हयन्यां भितर किल्ल्याचें नूतनीकरण करतलें अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. हांव मिनिस्ट्री घेतले नंतर त्या बेतूल फोर्टाचेर पयले फावटी आमी शिवाजी महाराजांचे राज्याभिषेक केलो आनी तातूंतल्यान तो उजवाडाक आयलो. हे फक्त 1.5 वर्सांकच जाल्ले आसा तो बेतूल फोर्ट आमीच उजवाडा हाडला. गेले नंतर आमकां कळ्ळें की बेतूल फोर्टाची जी जागा आसा ती सरकाराच्या ताब्यांत ना, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या ताब्यांत ना. आमी मुवमेंट केल्ली आसा ती आमच्या ताब्यांत घेवपाची आनी ताब्यांत एक फावटी आयले नंतर थंय कितें डेव्हलपमेंट आसा तो आमी करतलो. आयज थंय कितें आसा आमी पळयल्लें की आमकां 1-15 वर्सां पयलीं थंय गेले जर जायत जाल्यार कांय नाशिल्लें. आयज त्या फोर्टाक लागून शिवाजी महाराजाचें जें हें आशिल्लें ताचेर एक कुरिसूय आयिल्लो आसा. अशी एनक्रोचमेंट जातलो कारण ती आमच्या ताब्यांत ना. जर ती ताब्यात आशिल्ली जाल्यार हे सगळें बेकायदेशीर गोश्टी घडनाशिल्ल्यो. म्हणून खंयच्याय धार्मीक बी घालता आसतना लोकांनी विचार करचो की नाका जाल्ले त्या जाग्यार जे पुरातन आसात ते सांबाळपाचें, ताचें पावित्र्य सांबाळपाचें ज्या जाग्यार करपाक जाय. आमी 6 म्हयन्यां भितर करपाक पळयतात. दुसरी शिवजयंती किंवा बाकीचो उत्सव येवचे पयलीं हो गड ताब्यात घेवन ताका जें कितें प्रोटेक्शन जाता, ताका जें कन्जर्वेशन लागता, प्रोटेक्शन जाय आनी ताका रिनोवेशन जाय. फोर्ट म्हणटा तें आमी सिमेंटान फाल्यां सकाळचेर पडलो म्हणून करपाक शकना. ताका एक वेगळे तरेचें आर्किटेक्चर आसता आनी तें त्या वेळाच्या त्या कालीन हें आसा पळय न्ही ताका सिमेंट चलना, ताका मोर्टर घालचो पडटा, त्या तरेचे फातर हाडचे पडटा. ओके. एके वटेन येरादारीची कोयणी जाल्यार दुसरे वटेन पुलीस तालाव दिवपाक व्यस्त आसात. पणजेन 4 खांब्या कडेन येरादारी पुलिसांनी अचकीत तालाव घालपाची मोहीम राबयली. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान 4 चाकीन सीट बेल्टाचो वापर न करप्यांक येरादारी पुलिसांनी तालाव घालो. मजगती बांबोळी जीएमसी हॉस्पिटला कडेन येरादारीची भयंकर कोयणी जाल्ली. मात येरादारीची कोयणी सुटावी करपाक थंय एकूय येरादारी पुलीस दिश्टी पडलो ना. वाडिल्ली म्हारगाय आनी बेरोजगारी आड मंगळारा काँग्रेसीन निदर्शनां केली. वाडिल्ल्या म्हारगाये विशीं जाप विचारपाक काँग्रेसीचे कार्यकर्ते ही निदर्शनां घेवन मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार गेले. व्हडल्यान मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार घोशणाबाजी केली. 144 कलम आनी पुलीस बंदोबस्त केल्या उपरांत पुलिशेन काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक अटक केली. बीजेपी सरकार बेशरम, चाय गरम बजी गरम, बीजेपी सरकार बेशरम, चाय गरम लिया रे लूट लिया, प्रमोद सावंत ने लूट लिया, लूट लिया रे लूट लिया, प्रमोद सावंत ने लूट लिया, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो. बेच दिया रे बेच दिया, बेच दिया रे बेच दिया, बेच दिया रे बेच दिया. किती चूक केला? पेंडा जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब सिक्युरिटी दिला तुम्ही आमच्या भितर झाला आणि टमाटरला Z+ सिक्युरिटी करा पण आम्ही गोयकारांना जावटले आम्ही काँग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाया था. इतना महंगाई उन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है. क्यों नहीं जनता के गोवा की जनता को सिलेंडर देते हैं? क्यों टमाटर की दाम गोवा के अंदर नहीं कम करते हैं? क्यों अपनी मोदी सरकार को नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी को कि टमाटर की दाम कम करो, सिलेंडर 1100 उसको कम करो? ये दिन दिखाने के लिए पुलिस हम लोगों के लिए खड़ी करके रखा है वो कि कोई बोल नहीं सकता, आवाज उठा नहीं सकता अपनी. शर्म आनी चाहिए प्रमोद सावंत जी को, नरेंद्र मोदी जी को.
जो गोवा की जनता को आज परेशान कर रहे हैं। हम गोवा की जनता के साथ खड़े हैं और हम उनकी आवाज उठाएंगे और ये महंगाई अब कम करके रहेंगे। हम इस तरीके से गोवा की जनता का जो पैसा है वो इन लोगों की जेबों में नहीं जाने देंगे। 2000 करोड़ का स्कैम किया इन लोगों ने, स्मार्ट सिटी का स्कैम। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक एक बात का जवाब मांगेंगे इनसे। हम सुनना चाहते हैं कि आखिर इतना 1000 करोड़ का अगर टैक्स का पैसा है तो वो युवाओं के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, वो महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। वो हमको जवाब दें, हमारे से आए, हमसे बात करें। अगर हमें वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं तो वो यहाँ आए। वो गोवा का सीएम है, मिलना पडेगा, जवाब देना पडेगा। भाजपा स्वताक देशप्रेमी पार्टी म्हणटा, पूण आमचो राष्ट्रीय खेळ हॉकी वयर काडपा खातीर तांणी कांयच करूंक ना, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा। धेंपो तशेंच साळगांवकारांत सुद्दां गोंयान हॉकी खातीर कांयच करूंक ना अशें विजयाचें म्हणणें। फातोडेच्या आवर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक हॉकी किटाचें वांटप करतकीर विजय सरदेसाय उलयतालो। नॅशनल स्पोर्ट जर प्रमोट जावंक जाल्यार देशाच्या सरकाराचें कर्तव्य जातालें की हो स्पोर्ट प्रमोट करता। देशाचो सरकार करता पूण एक हॉकी प्लेयर जो आपली स्टेट लेवल भशेन चलयता, एक रिजनल पार्टी तो नॅशनल हॉकी प्रमोट करता आनी ताचे खातीर 40 वर्सां इंडियेक ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें। सो 40 वर्सांचो ड्रॉट दुष्काळ तो नवीन पटनायकान हॉकी प्रमोट करून तो दुष्काळ केलो। आतां गोंयांत हॉकी कोण प्रमोट करता, चर्चीन टिमींग फुटबॉल करता, स्टेट स्पोर्ट करूंक जाय। साळगांवकर बंद करता वायट, पीपल सपोर्टेड साळगांवकर रक्तान साळगांवकर तिनूच बंद जाता। सो गोंय खंय वता, भुरगे बरे हॉकी शिकयतात, डेपो हॉकी शिकतात, पूण जे आमचे जे आसा ते स्टेडियमान भितर कंप्लीट एक 2 सेक्शन आसतात, तेचे सपोर्ट साळगांवकर करता। आज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की गोंयकारांच्या टिमी ना जाल्यो, बंद पडटात टिमी। हे सगळे इव्हेंट बरे करतात, सरकार वयरूय करता, हांगाय करता, पूण मागीर तुमचे कडेन जायना। एक भाशण केलें, बरें दिसलें, फोटो काडलो जाल्यार ते काडलो। हॉकी म्हणटा स्पोर्ट हांगा स्टेडियमाचेर ग्रावंड दवरलो, थंय ग्रावंड दवरून टेनीस हाडलें, टेनीस कोण खेळटा, खंयचो मनीस टेनीस खेळटा, दोनूय मनीस खेळटा काय कितें मनीस खेळटा, टेनीस इज नॉट अफोर्डेबल टू गव्हर्नमेंट। हिमाचल प्रदेशात उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या। ह्या हुवारांत कांय लोकांचो जीव लेगीत गेला, कांय लोकांची जाल्यार घरां वाहनां लेगीत ह्या हुवारांत व्हांवन गेल्यात। रस्त्या कुशीकची पालसणां कोसळिल्ल्यान वाहनां आडकून उरल्यांत। न्हंयत तुडुंब भरून उदकाचो प्रवाह वाडला। उदकाच्या प्रवाहांत मंडी वाठारांत आशिल्लो 40 वर्सांचो पूल मोडून पडलो। मजगतीं उत्तर भारतांत रेड अलर्ट जारी केला। उटंगराच्या पावसान भयानक रूप घेतिल्ल्यान तात्पुरती रेल्वे सेवा लेगीत बंद दवरल्या। पावसान बऱ्याचशा वाठारांनी झाडां हुमटून पडटात, जाल्यार कांय वाठारांनी झाडाच्यो फांन्यो तुडून पडटात। हाकाच लागून बऱ्याचशा वेळार लायटीच्यो वायरी तुटतात, कांय कडेन लायटीचे खांबे लेगीत मोडून पडटात। ह्या सगळ्या कारणाक लागून वीज पुरवणीचेर परिणाम जाता, अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायलां। वयल्यान लायनी गेल्या ताजेर जर माड पडलो, पयर आमच्या घरा कडेन म्हाका भायर सरपाक मेळना, आनी 2 माड वायरीचेर पडले। 2 माड जेन्ना वायरीचेर पडटा तेन्ना 2 खांबे मोडले, कंप्लीट मोडले। इट्स अ नॅचरल डिजास्टर, त्या खातीर कोण कांय करूंक शकना। इट टूक ऑलमोस्ट अबाउट 6 hours तुका ते सगळें रिप्लेस करून हांवें खांबे घालपाक। आमच्या डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसा ते बरें काम करता, आनी त्या खातीर 6 वरांत आमचें तें काम जालें। काल म्हाका सांताक्रुजच्यान एक्स MLA चो फोन येयलो,
2 मोठी आंब्याची झाडां लायनीन पडली आणि जवळ 100 ते 200 मिटर जितल्यो म्हणून लायनी आशिल्ल्यो 3 हेचेर ते सकयल आणि ते झाड काडप आणि त्यानंतर लायनी ओडप परत पोल्स जर मोडल्या आणि ते घालप हे सगळें काम करपाक तांकां बाळगत आसतलें सो फाटल्या झाड काडपाकूच जवळ ते जास्त लागता सबस्टेशन आमी 2 घेतल्या मोठी एक घेतल्या वेर्णान 50 कोटीचे आणि दुसरें म्हणजे सालिगांव वयता वेर्णा इट इज अंडर प्रोसेस एनी टायम वी मे इश्यू द वर्क ऑर्डर वेर्णा आणि आता 15 दिसांत आमी काम चालू करता दुसरें आसा आमचें जे हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केलां फाटले व्हडली असेंब्ली आमचें सालिगांव सबस्टेशन तेंय सबस्टेशन फायनल स्टेजीर आसा वी मे टेंडर एनी टायम आफ्टर असेंब्ली सोंपले बरोबर आणि असेंब्ली सोंपले बरोबर तें गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेंच पळयता आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच नागात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10